देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. आफ्रिका देशांतली पयली क्रिस्तांवां मोवाळ काळजाची, देवाच्या भिरांतीची. ती जायतो दीस मागण्यांत सारताली. मागणें करूंक ती एकसुरापणान अरण्यान वेताली आनी थंय ती सदांच मागणें करताली. एकूच जाग्याचेर सदांच मागणें म्हणटच दिसान दीस म्हयन्यान ती एकूच जागो वेंचून काडटाली. आनी अवचितूच त्या जाग्याचेर तूं सदांच उबो रावलो जाल्यार तुगेलें तोंड नाच जातलें. पूण जेन्ना जर कोण भाव भयण मागणें करूंक पावना जाल्यार त्या जाग्याचेर पोत्तून तोंड येतलें आनी रोखडेंच तांकां गमून येतलें की आयज आमचो भाव वा भयण मागणें करूंक पावूंक ना. आनी सदांच ती तांकां रिमांयडर दितना म्हणटाली, इश्टा तुज्या जाग्यांचेर तोंड परतून आयल्यात. हेच तोंड आमच्या जिवितान आयल्यात काय? आमच्या वाटेंचेर आज जायते तोंड आसात काय? आनी जेजू आमकां आयज ह्या तोंडाचेर नियाळ करूंक आपयता. भाग्यवंत लोक ताच्या शुभ वर्तमान आमकां सांगता, जेजू आनी मागणें. जेजू सदांच एकसूरपणान जिवीत जियेलो, पूण ताचें जिवीत जावन आसलें मागण्यांचें जिवीत. लुकाच्या 9व्या अध्यायान 18व्या ओवीन आमकां आयकूंक मेळटा, जेजू एकलोच मागणें करतालो. ह्याच वेळार न्हू, ताच्या बावतिजमाच्या वेळार जेन्ना तो आपल्या शिसांक वेंचून काडटा, तांकां मिसावाक धाडटा, जेजू जेन्ना ताचें रुपांतरण जाता, जेजू जेन्ना जेसमिनाच्या माळ्यांत मागणें करतना आमकां मागणें करतना दिसतालो. मिलाग्री करचे पयलो आनी मिलाग्री करून जाल्या उपरांत तो मागण्यान जिवीत सारतालो. हेंच जावन आसलें जेजूच्या वावराचें सिक्रेट, मागणें. तो सदांच ताच्या बापा सवे एक जावन आसलो. आनी जेजू आमकां सांगता, मागण्याचें बरें जिवीत जिये. लिव अ लायफ ऑफ प्रेयर. आमी आयज जेजू कडेन मागोया खालती कायेन. आमी ताचे भाशेन सदांच मागण्याचें जिवीत जियोन आमच्या जिवितान जे जायते तोंड येतात ते नाश करूंक. कोणें आमकां केन्ना सांगूंक फावो न्हय, तुज्या जिवितान तुज्या वाटेचेर तोंड आयल्यात काय? मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.